आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आरामाचा न्ही सगळे जाण. हय हांव आरामाचा. गेल्या आयतारा येवन गेलो. ह्या आयतारा कित्याक येयला ना म्हणटले म्हणून येयले शिवाय म्हाका बी जिवाक बरें नाशिल्लें येवच नाका म्हणून येवन केल्लो. तरी की येयलो. कित्याक येयलो? तुमी म्हागेली वाट पळयतात न्ही. हय वाट पळयत म्हणत येवचें पळयत ना जाल्यार तुमी म्हाका वाट पळयत जाल्यार हांव कित्याक येत आशिल्लो. म्हाका कसली येवची कस ह्या हुंतात येवन पडची. हांव खंय येयलो एका पेट्या घेवन आमगे लकी हय पेटो ताका घेवन नातवान हाडून दवरला घरा कडेन. येदे पील हाडून दवरिल्लो. तो उठलो भायर गेलो. दणदण म्हाका. तो वचून भायर आरामात आसा. शुक्रवाराक एक दिवस फोन करता आनी आरामात रावता आनी हेका घेवन हांवें फिरूं वच जाय. हांव ताका फिरूं घेवन वचना. तो म्हाका ओड व्हरता फिरूंक. आयकत हो म्हाका. ताका वजन कितलें जालां? कस करून व्हरून व्हरता तो म्हाका. लॅप कर लॅप. कसले जातीचे काय तर लॅप जातीचे म्हणले तेणी. जिबली पळयल्यार व्हडले लॅपत म्हणटा तेका जात बी लॅपत खंय. तसले तो पेट हाडून घेवन दवरला. हय कित्याक सांग तुमकां आतां. हें सांगलां आतां हांव कित्याक एकात येयलो. रानांतच कित्याक येयलो. 4 लोक आशिल्ले कडेन घुसपटून बी वयत नाका म्हणून घेवन थंय गेले ना. कित्याक सांगा. हे आतां परत हे येयले न्ही. हेमी कोण कोरोनाचे. हय ते येयले म्हणून हांवें केलो. पूण कितें तुमकां सांगता मजा जाल. आतां गंमतच जावं लागला. ही कोरोनाची पयले पाळ येयली शाळा बंद केली. दुसरे पाळ येयली तेन्ना पुरा सगळ्या पोराक अशेंच पास केले. आतां ही तिसरे पाळ येयला. आतां सरकार नोकरी दितलो जावं कोण. हय आतां तो पास जाल्यार आतां डायरेक्ट तुमकां सगळ्याक सरकार नोकरीच मेळटलच म्हाका दिसता. हे 3 पाळ जालेच म्हण जालें ना. 3 पास चवथे पाळ येयल्यार आनी पळयचे ना. जे नोकरी दिल्ली उरता पळय तांकां डायरेक्ट घरा कडेन रिटायरमेंट. नवीन खंयचे येयले ते आतां नवीन कोरोनाचे. हेमी कोण न्ही. हेमी कोण न्ही ते. गेल पटी सांगिल्लें म्हण तुका. कितें तें. ओमायक्रॉन. ओमायक्रॉन ते. तेंच आयकॉन ते येयला. येत रे ते म्हाका नांव तोंडा नांव येवच ना म्हण तूं मरे खूब किडो वचनाकात. म्हाका येवच ना. तुमचे बरें शिक्षण शिकिल्लें उरता आशिल्लें. आज हांव पेट्या घेवन फिरो येनाशिल्लो. कळ्ळें न्ही. खंय भायल देशा वचून उंट पेरयतालो. मदीं उलयनाका रे पचक कन्न. मस्तक तापता. अचकन जाता. हे कोरोनान पुरा जीव सगळ्यार बरबाद करून उडयले. आतां आनी परत जर तर शाळा बंद जाली आनी हे लॉकडावन बिकडावन जाल्यार वयतले खंय लोक. खातले कितें. उपाश पडटले. सांगा. लोक आतां अशें करून लागला की मेल्यार मोर ही भानगड नाका म्हणटात. म्हण कितें लोक बी हे करनात. नियम पाळटे नात. हय आतां कोरोना गेलेत म्हणून गेले कोरोना गेले म्हणून मास्क घालचे बंद केले. नंतर तुमगेले ते सोशल डिस्टन्स ते केले बंद केले. आनी ते शेणाटाय कितें तरी ते हाताक हिटून घेवन अशें करचे ते बी बंद जाले. सगळे बंद करून उडयले. म्हण कोरोनान सगळ्या न्हीद मात्र उडयला. न्हीद उडयली सगळ्यांनी. म्हाका पयर स्वप्नांत तुमकां सांगता गंमत. म्हाका पयर स्वप्नांत हांव असो करून आशिल्लो. जमतर खुर्चेर असो हाड पडिल्लो पळय. स्वप्नांत म्हाका कोरोना येयले. कोरोना येवन येदे हांव काट्या माय पळयचे येवन घेवन अशें करून नाचता म्हाज्या मुखार येवन घेवन. हांव बी पळोवन घेवन गप रावलो. नाचता रे हांवें म्हणलो बाय हे कोरोना. हांवें सांगिल्ली एक गोश्ट आयकय म्हणलो. बाय म्हणचे का बाबा म्हणचे म्हण कळना म्हाका. कित्याक सांगा. तो बाय का बाब म्हण कळना. बाय का बाब म्हण कशें करून कळटलें. कोरोना म्हळ्यार आतां आमकां कितें आमकां संवय जाला ही करुणा आमकां नांव आयकयलें तेजेन आमी कोरोनाचेर पावले आनी ते बायीच जालें तें आमकां बाय कोरोना म्हणलें.
बाय करू ना तूं हंग वयता खंय वयता लोकां लग्नां वयता हां खंयचे कार्यक्रम देवस्थाना खंयचे जात्रा जाल्यार थंय वयता हां मागीर तुगेले कोणाले हळदी मुहूर्त लग्न जाल्यार थंय वयतात तूं खंय काम करचे कडेन वयता हॉटलांत वयता हां आनी कितें जाल्यार कसले प्रोग्रामां वयता तूं जाल्यार हे इलेक्शनाक वतना कित्याक प्रचाराक कित्याक वतना तूं काम चालल्यार तें म्हाका कितें म्हणटा खबर आसा कोरोना ना आजा म्हाका अजून 18 वर्स जालें ना खंय इलेक्शना जाल्यार वयता आशिल्लें खंय आनी गोश्टी बी खरी अजून ताका 2च वर्सांत न्ही ते कोरोना येदेत उरतले 2 दीस म्हाका पळयल्यार अजुनी हळू हळू आंबे 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 करून पांय घालत उरतले पाऊल घालत उरतले हां हांवें विचारिल्लें ताका वायट विचारलो म्हण हे कोरोना कशें खेळटा पळय आमचे कडेन आस येदे काट्या माय पळ आनी पुरा आमकां सगळ्याक जगाक सत्यानासा पावोवन घेवन आतां आपूण आरामात आसा आनी तेगेले आतां ही पोर जाता जावन कोण दिसता म्हाका हे कोण तुगेले आनीक खंयचे येयले स्ट्रॉंग येयले कोरोनात नंतर बाबा ते नंतर पाळयले कितें ते ओमायक्रॉन न्ही रे हां डाल्डा येयले हां मागीर बेलेक फंगस येयले रेड फंगस येयले अशें करून येवन घेवन ते येयले आनी आतां हे होमी कोण येयले तशें म्हणून म्हणटात कितें आमी बी सांबाळ घेवनूच रावूं जाय न्ही आमी सांबाळ घेवन रावन जाल्यार कोण सांबाळ आमगेल्या जिवा कडेन आमी लक्ष दिना जाल्यार कोण दितलो आमगेलो जीव आमी सांबाळ घेवन रावचें पडटा म्हण कितें हें आजकालच्या पोरां सांगल्यार कळना आज कॉलेजात पळयलां तुमी ना मास्क ना काय ना काय ना काय ना हां शाळे पळयलात कांयच ना अरे करतलो कोण शाळे पोराक कॉलेजा पोरां सांगचें कोणी हाय सांगचें हां तुमगे प्रशासकीय मंडळी ना तेमच्यान सांगूं जायना बाई मास्तर ना तेमच्यान सांगूं जायना बाई मास्तरान मुख्य मंडळार वयता आसतना मास्क घालून गेल्यार पोरां मागीर घालूं शिकतात तुमी तें सुरू करा शाळेंत पोराक जर तर तुमी जर तर वळण हाडूं लावूं जायी की मास्क घालचें तर तुमी पयलीं बाई मास्तर पयलीं घालूं लागा हां पॉपिस्टारान पयलीं घालूं जाय तशें म्हण हे हांव उलो गेल्यार म्हाका कित्याक जाय मागेलेंच म्हाज्यान जायना म्हाका कित्याक जाय लोकल पंचायत असली पंचायत मागेल जाला तशें म्हण हांव तुमकां आनीक कितें सांगा जालें पयर म्हाका मेळ्ळो एकलो तो अनवळ करतलो म्हाका खबर ना कोण म्हण घेवन तो येयलो म्हणलो आजा म्हणलो म्हाका हां कितें रे पुता म्हणलें आजा हो रस्तो खंय वयता काय म्हणलो म्हाका हांवें म्हणलो हो रस्तो मरे हो रस्तो बरबादे कडेन वयता म्हणलें बरबादे कडेन म्हणल्यार कशें आजा म्हणलो म्हाका ना हांव लग्न करून मागीर बायले घेवन ह्याच रस्त्यान गेल्लो मागीर बरबादीच जाली आनी पुरा उदरगती जाली ना म्हणलें आनी खरी गोश्ट न्ही खंयचो बी रस्तो खंय गेल्यार न्ही तो घरा कडेन वयचो रस्तो आसा पळय लग्न करून गेले नंतर 1-2 वर्सान मागीर बरबादूच ती म्हण लग्न जायनासतना रावं नाकात संवसार म्हटल्यार कित्याक खबर आसा आजकालच्या भुरग्याक द्या तुमी जर तर संवसारा पडनात तो पर्यंत तुमकां अक्कल येना जो पर्यंत तुमी सुदारनात पयलीं आमी म्हणटाले तो पोर साप रे साप भंय जाला साप वायट जाला पोर हेतूत पडला नादात पडला सोऱ्यात पडला असले पडला तसले पडला म्हणटा आमकां तेन्ना कितें म्हणटाले सांग लोक लग्न करून घाला रे तेका म्हणून कित्याक लग्न केले नंतर तेगेल्या आंगाचेर जबाबदारी म्हण येता ती जबाबदारीत पडले नंतर तो मनीस सुदारता म्हण घेवन
मग थोडे लोक पहिले बरे उरतात लग्न झाल्यानंतर जबाबदारीतल्यान भायर येतात ते अलग गोष्ट अशें करून घेवन हे पुराय जाता म्हणून हांव कितें म्हणटा आतां पयर इलेक्शन जालें हय इलेक्शन जालें तुमकां बी खबर आसा अरे एकेकल्या कितले खंय लाखांचे रुपया खंय एक हय थोड्या लोकांक दोनी खात्यान घेयल खंय हेतूंतल्यान घेयले सळकांतल्यान घेयल खंय दोनी खात्यान पयशे घेवन काय वटा थोड्या लोकां कडेन 25 थोडे मेळिल्ल्याक 25,000 बी मेळ्ळात 20,000 बी मेळ्ळात पूण थोड्या लोकांक लाखांचे रुपये बी घेयलात जेन्ना तुमी लोकप्रतिनिधी जर तर तेन्ना तूं आतां लोकप्रतिनिधीक वोट घालची न्ही तुमी जर तर इलेक्शनाक तुमगेलो वोट घालून पयशे घेतात आनी तुमगेले इलेक्शन आमकां कित्याक फुकट घाल म्हणटात बरोबर न्ही हें पयशे घेवन तुमी मत घालता पळय पयशे घेवन मत घायल्या न्ही फाल्यां तुमकां तर ताका विचारूं शकना तुमी कितें विचारतले वचून बाबा तूं काय वोट घायला मागेलें काम कित्याक केलें ना म्हणटलें मागेलें गांवाचो रस्तो कित्याक केलें ना आमगेल्या घरा कडेन कित्याक ती वाट समजली ना म्हणटले म्हणूं शकना तुमी कित्याक म्हणूं शकना सांगा कारण कितें सांगा तो म्हणटलो तुमकां तोंडाचेर फुकट घेयल्यार तुगेलें मत बरें पयशे मेजून दिला तुका म्हण घेवन हे जावचें तशेंच मागीर मुखार जावचें हे सगळे परिस्थिती येवची तशीच तशें म्हण घेवन कितें म्हणटा मत घालतलो जाल्यार कोणाक कोण जाय मुखार कोण पावतलो हे विचार करून घेवन मत घाल्या शिवाय मताची विक्री करनाकात मताचो व्यापार करनाकात आजकाल कितें जाला ह्या कोरोना पायान हेजे पायान लॉकडावन जावन घेवन सगळे लोकांक धंदे पडंग पडले काय पडले ना सगळ्याक धंदे पडंग पडले म्हळ्यार कांयच उत्पन्नच ना हॉटेलवाल्याल म्हणटा रे म्हाका याद येयली आमगेलें एक हॉटेल आसा गौरी शाल म्हणिल्लें हय मागेलो नाती कितें केलो नाती मागेलो केन्ना खाऊ घेवन दी एक 20 रुपया काडून दिलो चल वचून घेवन कितें खा चल म्हण घेवन नाजाल्यार म्हाका बी एक घेवन यो म्हणलें आनी ताका 20 रुपया काडून दिलो त्या पोरान बड्यान वचून घेवन समोसा हाडले 2 समोसा घेवन येयले हांवें ताका एक दिलो अरे घास मारल्यार समोसा तोंडाक घालचे न्ही पाड जाल्ले केन्नाच जावं कोण अरे वायट जाल्लें हांवें म्हणलें बाये हंगे पुता खंयच्यान समोसा हाडिल्ले तुवें ना गौरीश मामाल्या हॉटेलांतल्यान हाडिल्ले म्हणून म्हाका बाये ताका फोन लावन दी म्हणलें ताका तें सगळें कळटा मोबायलांत आतां कित्याक शाळे पुराय मोबायलांत येयल्यान पुराय मोबायल पुराय तेमीच घेवन गेलात फोन मारला गौरीशा बाबा समोसा दिल तुवें पोर ल्हान म्हणून ते कालचे समोसा दिले रे काय चाललें ना हाज्या आवय शपथ तर देवा शपथ तर कालचे समोसा न्ही म्हणून लागलो म्हाका खोटोलें नाका म्हणलें म्हाजे कडेन खोटोलें नाका हेजे पयलीं हांवें कितें खायल्लें आहे रे म्हाका आतां वर्स कितलें रे तूं म्हाका शिकयता काय चाललें नात म्हणून लागलो ना ते ना हाज्या हे कालचे समोसा न्हीत म्हणलें हांवें म्हणलें कालचेच समोसा दिले तुवें म्हाका म्हणलें ना हाज्या म्हणून लागलो आवय शपथ म्हणून लागलो म्हाका आपूण कालचे समोसा दिलेच ना आनी केन्ना समोसा तर ते केन्नाच रे काय चाललें हें कालचे न्ही राजा म्हणून केन्नाच तर रे काय चाललें पयरचे ते खंय म्हणटा कालच्या पेक्षा पयरचे बरें हां कालच्या पेक्षा पयरचे बरें काम म्हण घेवन उरल्यार खाया सांजे माहित्याक हां खाया लोकां दिनाका तशें करून घेवन मागीर हांव ताका ते समोसा गुटलून घेवन गेलो हे बाबा हे नाका ना हाज्या सॉरी बेजार करनाका बरें उरतलें म्हण हांवें बी खावन पळयलें ना रे बरें उरतलें जावं कोण म्हणून दिल्लो म्हणून लागलो मागीर हांवें म्हणलें तशें न्ही रे आतां मागेली बायल अंबा कितले बरी समोसा करताली हां हां तुमकां बी दिताल मरे ल्हान आसतना हय म्हणलो हय हाज्या म्हाका एक सांग तुमी लग्न जालें न्ही आतां लग्नाक तुमी ते 7 फेरे मारता आसतना चक्कर बी येयना रे काय म्हणलो म्हाका कितले ते लग्नाक 7 फेरे मारता पळय तें चक्कर बी येयना रे हाज्या म्हणलो म्हाका
हा पहिले भिरभिऱ्यातच आशिल्लो ना रे 7 फेरे मारतना चक्कर येना लग्न जावन गेलो वर्सभर जालें नंतर मागीर खायमच चक्कर येता म्हणलें मागीर करकऱ्यान चक्कर येवचीच खबर ती हय न्ही आजा तस जाल्यार हांव आनी लग्न जायना खंय जायनाक म्हणलें कित्याक जावूं जाय हां अशें करून हेमी जेन्ना ल्हान पोराक बगलाट करतात केले नंतर बेजार दिसता काय दिसना दिसता न्ही तशें म्हणत म्हणटा ल्हान पोरां ही देवा समान उरतात आनी देवूच म्हणून हरकत ना आनी भुरग्याक बी सांगता ल्हान भुरग्यान दो आतां तुमगेली शाळा स्टार्ट जाला हय शाळा सुरू जाली आतां तुमी परत मोबायलात पळोवन घेवन रावनाकात हां आजकाल पोरां मोबायलातूच तकले घालून घेवन रावतात मोबायल सोडल्यार आनी कितेंच ना शाळेचे अभ्यास बिभ्यास कांयच ना लागून तुमकां मोबायलातूच रावूं लागलात मोबायलान दोळे पाड जातात हें खबर आसा तुमकां मोबायल दोळ्या मुखार घेवन रावल्यार हां कितले फावटी सांगूं जाय तुमकां आजो 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 करता तुमी आज्यान सांगिल्लें उतर आयकना तुमी तुमगे सगळे आवय बापूय म्हाजे कडेन सांगतात पोरां मोबायल सोडून घेवन रावनात म्हणून कित्याक मोबायलार रावतात हेजे नंतर सांगता तुमकां मोबायल घेयनाकात मोबायलात पळयते रावनाकात मोबायल हो कितें सांग पयलीं तुमकां शाळेन आशिल्ली तेन्ना जाली आतां कांय करूं जायना हां बरें तर भरपूर लोक म्हाजे कडेन क्लिनिकात येतात आनी म्हाका सांगतात आमकां डायबिटीस आसा खूब वर्सां जाले आमी हें औषध घेतात तें औषध घेतात पण आमकां फरक पडलो ना तेमकां बी सांगूं इच्छिता आनी तुमकां बी सांगूं इच्छिता हेजे नंतर डायबिटीसाची काळजी सोडून दिया कारण तुमचे खातीर घेवन येयला चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचो शुगर कंट्रोल ज्यूस आत्ताच तुमगेल्या लागींच्या मेडिकल दुकानां वचून चवकशी करा आनी थंय मेळना जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर दिवचे खातीर 8888029880 ह्या नंबराचेर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा कितें उरूं काही उरूं हांव आतां आनी खूब वेळ उलयना ना म्हाका उंतांत बी रोवूं जायना ते पेट्याक हाय तो वनगन बांदून घायला लक्कीक आमगेल्या हय आतां तो नातू येईल तें तोच वनगन फिरयतलो काय म्हाका जिरयतलो म्हणून म्हाज्यान सांगूं जायना म्हणून कितें बरें कर रावा सुरक्षीत रावा गांवां येत ते रवा म्हणटरी याद येईल म्हाका सद्याक हांव मदे खातीर लॉकडावन जाले गेले नंतर हांव नासीक गेल्लो नासीक कोणा कडेन ते संजया कडेन हय नाशिकच्यान तेणें म्हाका मागीर कोल्हापूर बिल्लापूर सगळें पुरायलो लक्ष्मी ते देवस्थान पुरा पिरो घेवन गेलो आनी म्हणलो आजा काय करता मस्त पैकी म्हळ्यार आतां आमी हॉटलात जेवया म्हूण लागलो म्हाका हांवें बाबा हॉटलात म्हाका तर भूकूच लागली न्ही हय हय हांवें तेगेली बायल बी आशिल्ली बायल बी म्हणून लागली हय आपूण बी सद्दी रांदून घेवन बेजारला आमी आतां हॉटलात जेवया म्हणटर संजयान म्हाका म्हणून लागलो आजा एक काम करया कितें थंय त्या हॉटला वचच्या ते चुलीवेल भाकरी आनी चुलीवेल पुरा मटन बिटन केल्लें मेळटा म्हणटाल म्हाका हय थंय वचच्या म्हणलें हांवें बरोबर चुलीवेल भाकरी तुमी खंय वचून खातात हॉटलात वचून खातात गांवांत हिंगा तुमगेल्या घरात चुलीक पळयच ना घरात चल तुमगेले इठामण जावन पडला मांद्राक हे करूं किलो चिमटभर गोबर ना तुमगेल्या चुलीक तुमच्यान वर्सा एक पटी येवन घेवन घरात चुली उज करूं जायना आनी लोकांक थंय हॉटलात चुलीवेल रांदील खावूं वयतात म्हण हांवें सांगलें ना मनातच गप खंय म्हाका जेवण घालन जाल्यार म्हाका तर भूक लागिल्ली हां न्ही पळया एक पटी येया गांवांत येया घर कसलें उरूं मोडकर उरूं येया घरात येवन घेवन उजो पेटोवन घेवन फूक मारून घेवन उजो पेटया रांदा उदक तापोवन घेवन न्हावा गांवांत फिरा गांवांत आशिल्ली मजा न्ही आनी तुमकां खंय गेल्यार मेळना मागीर तुमी जाणटी जाले नंतर रिटायरमेंटा येवन घेवन गांवांत फिरल्या काय अर्थ ना तुमी मागीर विचारचेत हो कोणाल चेडो तो कोणाल चेडो आजकाल म्हाका विचारा कोणाल चेडो म्हण सगळ्या हांव बापायल धरी ते आज पंजाल नांव सांग जाल्यार नांवांच न्ही हांव तशें म्हण म्हणटात गांवांत येवं जाय गांवाचें घरदार बी पळोवं जाय एक न्हय काही करूं जायना जाल्यार एक न्हंयाक येया न्हंय करा न्हंय म्हणल्यार घरात आमगेले एक न्हंय म्हणून घेवन जाता पळय ते तोन्न बिन्न बांदून घेवन घरा शेड बीड घालून घेवन सारोवन बिरोवन करचें तें करा तसले सण आनी खंय मेळटात तुमकां हां आजकाल बाप्पाल वर्शीक सुद्दां ही दुसरे कडेन करूं लागले आं बटा कितें दितले तुमी पड खंय दितली हां पंचगय खंयच्यान हाडटली हां कोणी मेल्यार तुमी हेकात येना ते 12 दीस म्हणल्यार थंयच रावता तर शुद्ध कशें करून जातले तुमी हां वाडी घायल्यार तुमगेलो कावळो खंयच्यान येतलो थंय पैसे दिवन घेवन कावळ्या धन आनी घेवन चोच मार रे म्हणचे बळजुमेन तकलेर मारन
तशें म्हण म्हणटा गांवांत येया, आतां परत लॉकडावन काडल्या नंतर परत येया, गांवांत पळया, गांवांत फिरा, गांवांतलो हे निसर्ग पळया, कितलो सुंदर परिसर पळया, येया सगळे लोकां मेळा, उलया, आमगेल 4 गोश्टी ऐकया, तुमगेलो अनुभव 4 गोश्टी आमकां सांगा आनी असत हसत खेळत जिवन काडा. जो मनीस दिसाक खाली 15 मिनीट तरी हांसूं जाय खंय. हांव दिवसभर 6 तास हांसते रावता आनी म्हाज्यान जाता तितलें तुमकां हांसोव पळयता. हांसा, मजेत रावा, बरें करून रावा, कोंकणी भाशेचेर अभिमान दवरून रावा. हांवें कितें उलयलें म्हणून बेजार करनाकात. बेजार दिसतच गांवांत येया आनी बरें करून रावा, सुरक्षीत रावा, कोरोना खंयच्यान पयस रावा म्हणटेत. मुखार लायतारा मेळ्या तोपर्यंत तुमकां देव बरें करूं. आनी एक म्हणल्यार आमगेले आर्मीचे पयर तेमी शहीद जाल्ले आसात तेमकां मागेल सॅल्यूट. देव बरें करूं. आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा